तुमकां सो आत्ता तुम्ही हेच्या पयलीं व्हिडिओ केल्लो आमी तो थंय फोटो होल पडलेलो आनी ताका लँड इलिगल लँड फिलिंग केल्लें. सो जे थंय इलिगल लँड फिलिंग जालां ते फक्त हे कन्स्ट्रक्शनाक लागून. तो म्हणटालो गौतम म्हणटालो की ताका सकाळीं कोणी सांगलें हे भाज्येकारांनी वयता तेन्ना 5:30 आमी ही सगळी पयलीं लोकलां कडेन भोंवले विचारले हांगा कशें कशें कितें. जे लोकल म्हणटा जे सकाळचे 4-5 जे हांगासर भाजी काडूंक येता आतां भेंड्याचो सिजन आहा घोसाळ्यांचो सिजन आहा तेन्ना ते म्हणूंक लागले हांगासर सकाळचे व्हडले ट्रक येतात 6 व्हिलर्स 12 टायरांचे 14 टायरांचे वयता मातयेचे लोड घेवन हितून एक कन्स्ट्रक्शनान भितर वयता आनी स्वता तेजोय टँकर सोदीत हांगा उदक घालून येता. हांगासर उदकाची फॅसिलिटी ना. तेजो टँकर आहा स्वताचो तोवूय थंयच्यान येता आनी हांगासर ट्रिपी डेली घालता तेगेले दिसाक 4-5 ट्रिपी घालता अशी आमकां लोकलां कडल्यान कळयलें आसा. सो हो जो रस्तो काल पोटोल जाला म्हणटा तेका कारण सगळें ओव्हरलोड जे ट्रक वयता पळय तेका लागून जाला हे सगळें. तो सांगता MLAचेर घालता ब्लेम हेजेर घालता तेका लागून जावना. आनी हांगासरलें जे उदक आहा ते सगळें ते हितून वयता तळ्यान आनी थंयच्यान जे कलवट आहा थंयच्यान पास जाता. सो ते ओव्हरफ्लो जाल्या कारणान तेजी माती गेल्ली आसा आनी जे ट्रक ओव्हरलोड ट्रक येता लागून तेका लागून ते होल पडलेलो आसा. हो आपणाची ब्लेम दुसऱ्यांचेर घालून हे करूं शकता जो आपूण सेफ रावंक शकता. हो कितले उदकान आहा खंय आहा ते आमकां खबर आसा. सो तुमकां हांगा फुडें दाखयता कशें इलिगल कन्स्ट्रक्शनां चल्लेली आसा. हो एक आहा प्लॉट आनी हो दुसरो प्लॉट. झूम करून जाता कटिंग बिटिंग घे. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर प्लॉट नंबर 21/1B आसा. सो आमी हेजेर ऑलरेडी हे केल्ले आसा ITI मारलेली आहा तेजी इन्फॉर्मेशन हेचेर पळयता. एज पर पंचायत राज एक्ट जर मोर दॅन 2 युनिट्स जर कन्स्ट्रक्शन करता ताका 6 मीटर रोड दाखोवचो पडटा. सो हांगासर ऑलरेडी पळोवंक शकता तुमी 3 मीटर रोड आहा आनी तो रोड ना. आनी हे अशे बेधडक तुमी पळोवंक शकता केदी व्हडली कन्स्ट्रक्शनां चल्लेली आहा. आनी हेका जी NOC दिल्ली आसली हेजे टेन्युअर गौतम जो नायक म्हणटा पळय तेज्या टेन्युअरान हेका परमिशनां दिल्ली आसा ही सगळी आनी एट प्रेझेंट आतां तेजी भयण आसा. सो हेजेर आमी कितें करूंक जाय आतां एक्शन कशी घेवंक जाय. जेन्ना ITIचेर डिटेल येतली तेन्ना आमी ऑलरेडी येयल्ली आहा ताका 17 हेजी परमिशनां ना जी आमकां थोडे ITIची आनीक इन्फॉर्मेशन गावना त्या ती आनी एक ITI घातल्या ती फूल इन्फॉर्मेशन येयली म्हणटा आमी हेजेर कितें इन्क्वायरी करूंक जाय ती करूं शकता. तुमी पळोवपाक शकता हांगासर रबर बिबर तेंच्यान अशे वाटेर घातलेले आहा. आनी ही बेधडक ती सांगता आतां गोंयान उदकाची इतले इश्यूज चालू आहा शॉर्टेज आमकां 702.5 MLD उदक शॉर्टेज आनी तेज्या वाड्यारूय उदकूच येना. तेजे लोक कितलेच कंप्लेनी करता. आमी कितलेच हे घातलेले आसा कंप्लेनी घातलेले आहा पूण हांगासर सरपंच आमकां केन्नाच रिस्पॉन्स करिना. हांव जाल्यार 8 दीस जाले तेजे वाट्यान जे हांवें 4 प्रपोजल घातलेले तेका लागून हांव तेका फोन करीत आसलो पूण ती फोनाचेर म्हाजे रिस्पॉन्सूच दिना. आजून तेंच्यान DPDP प्लान हे करूंक ना. VDC कमिटीन कितें प्लॅन करूंक जाय तें करूंक ना. ही इलिगलिटी तुम्ही इतकी जाल्यार ती पळोवंक शकता तुम्ही दाखोवंक शकता ते कितले व्हडले कट अरावंड 20 मीटर सुमार कट केला. सो हेका कोणी परमिशन दिला कशें दिला ते आमकां पळोवंक जाय आतां. आनी हांव तुमकां फाल्यां जाल्यार आमी हेजेर कंप्लेन घालतले कित्याक आमी चडशे हे रोड यूज करिना. आमकां लोकलांनी कोणी सांगलें हांगासर अशी इलिगलिटी चलता म्हणून आमी येयल्ले आसा आनी ते आयज व्हिडिओ जाला इन्सिडंट तेका लागून येयल्ले आसा. सो आमी हेजेर थरल इन्क्वायरी करतले आनी कितें करूंक जाय तें आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी हेजेर कितें बसोवंक जाय आनी कितें कशें करूंक जाय तें आमी करतले. देव बरें करूं.